की ऍक्च्युअली जर कोण वतात जाल्यार ही खरी ह्युमन डेव्हलपमेंट 100 कोटी रुपया गोंयची बायलां गोंयच्याच बायलांक वाडटा. सरळ तो विवो आहा विवो कडेन वता म्हाका 2 लाख रुपया जाय ती म्हणटा सर्व रुपयाची सांगले हे 2 लाख रुपया आनी तेजी रिकवरी तितक्या मोठ्या प्रमाणात आसा. ऍक्च्युअली ह्युमन डेव्हलपमेंट म्हणून आमी ते मिटींग आनी रिव्ह्यू घेतलो त्यांनी ज्या पद्धतीचे प्रोजेक्ट सुरुवात केला आय वॉज सरप्राईज. आणि प्रत्येकाने वेगवेगळे प्रोजेक्ट जे आसा पळय म्हणजे एग्रीकल्चर रिवायव करण्यापासून ते आम्ही म्हणटा की मार्केटिंग करीपर्यंत नासलो ऑर्गॅनिक पद्धतीचे मार्केटात उकळे जातो ऑर्गॅनिक पद्धतीचे मार्केटात हाडपाचें काम पासून ब्युटिशियन ब्युटी पार्लर घालप स्वता 2 लाख रुपया घेवन आनी ब्युटिशियन करपाक हांवें कित्याक सांगलें तर आयज आमी मायग्रंट्सच्या भितर पळयता एक बाय एक प्रत्येक गोंयांतलो धंदो हो मायग्रंट येवन करपाक लागलेलो. हांव कोण आनी कितें करतना इट इज व्हेरी डेंजर फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. इन फ्युचर आमी गोंयकार जे आहा पळय त्या खंयच्याच धंद्यानी उरचे ना. हो इनिशिएटीव्ह कोणी घेवपाचो आपल्या ताका स्कील आहा ताका फुडें कोणी काडपाचो आमी काडपाक जाय. म्हणून हांवें म्हटलां फक्त तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सरकारी करीत आसा म्हणजे भाऊ आपल्या MP फंडांतल्यान करता आमी MLA म्हणून करता तुमी करता पंचायत करता आनी मनशाचो विकास कोणी करपाचो त्या मनशाकडे इंडिव्हिज्युअल गरीब मनशाकडे आनी तेजो स्कील मनशाकडे आनी त्या आमच्या दुर्बल आसलेल्या महिलेकडे कोणी पावपाचें पावपाचें आसा जाल्यार लोकप्रतिनिधी पावपाक जाय. प्रत्येकान म्हणजे ताका टायम आहा तितको टायम कन्ज्यूम करून ताका सक्षम करपाची गरज आसा. आनी आज आमच्यो महिला भगिनी खरोखरूच तयार आसा. हांवें पळय पोल्ट्री एसोसिएशन वाल्यांनी सांगलें की पूर्णता गोंयांत पोल्ट्री रिवायव करपाचो आनी बरें चिकन दिवपाची जबाबदारी आमी घेता. आमी ताचे विशेष केल्या फुडें आमच्या भगिनींनी सांगली की प्रत्येक तालुक्यात एक स्मॉल पोल्ट्री आनी विथ हेल्प ऑफ ICICI फाउंडेशन हेल्पिंग देम फॉर द 10 लाख रुपीज डायरेक्टली तांकां दिवपाक तयार जाली. म्हणजे हे इनोवेटीव थिंग आमी जेन्ना लोकप्रतिनिधी निवडून येता आमकां नवीन कितें तरी करीत रावपाक जाय. आमकां जुने झेडपी येयले आमकां 15 लाख रुपया आसले आमी 3 गटारां बांदली आनी 2 शेडी बांदल्यो पयशे सोंपले हेज्या पलीकडे कितें केलें कांयच करूंक ना. आमी एक वेगळ्या पद्दतीन विचार करपाची गरज आसा. आमकां आमचो मतदार जो आसा पळय हेका सक्षम करपाची गरज आसा. थोड्या जाणांक आमी म्हणटा की बरेचशे फावटी म्हाका वायट दिसता वेगवेगळ्या गजालींचेर वायट दिसता कोण तरी एक्सिडेंटान गेलो कोण तरी सुसायडान गेलो कोण आनी अरे गोंयांत जे लोकप्रतिनिधी आसा तशे हाकेक 2-3 जाण मेळटले उलो मारला जाल्यार वांगडा अशें घोडेल जाल्यार एक पंच एक सरपंच एक झेडपी आमदार अशेंच मेळटले. 15 लाखाच्या लोकसंख्येन आमकां अशें भोंवता आसतना आपडटा. ह्या लोकांनी जर उलोवपाक सुरवात केल्या आसत जाल्यार कित्याक हें जावंक शकना हो कावन्सिलींग उपरांत कित्याक जावपाक शकना हें तें कोणी उलोवपाचें म्हणजे मुख्यमंत्री एकटो म्हणून रावतना आमी सगळ्या जाणांनी उलोवचें पडटलें. म्हणजे करियर कावन्सिलींग आसतलें बिजनेस कावन्सिलींग आसतलें किंवा कौटुंबीक कावन्सिलींग आसतलें लोकांचे दोळे पुलीस स्टेशनाचेर कित्याक पावतात आमी एक केन्ना आसा जाल्यार आमी तें सोडपाक जाय. हांवें कित्याक सांगलें तर आमकां अंत्योदय ह्या तत्वाचेर म्हजें सरकार चलता आनी स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना हांव मांडटा आनी ती जर साकार करपाक जाय आसत आज आमचे बरेचशे स्वयंपूर्ण मित्र म्हाका दिसता अजय स्वता स्वयंपूर्ण मित्र आहा काही जेन्ना गांवांतल्या पंचायतीन लोक तेंच्या कडेन डायरेक्ट एप्रोच जाता आनी त्या स्वयंपूर्ण मित्रांच्या मार्फत विदाउट स्पेंडींग गव्हर्मेंट मनी आज हांव सगळ्या एका स्वयंपूर्ण मित्रांक वेगवेगळे प्रोजेक्ट आपल्या गांवांत करून दाखयला एप्रिशिएट करता. आमच्या सुद्धा गांवांत तर स्वयंपूर्ण मित्राच्या इनिशिएटिव्हान 3 घरां बांदली एक पयशे सरकाराचोय घेवंक ना पण 3 घरां कंप्लीट केली गेली. दिस इज द इनिशिएटिव्ह म्हणजे जर एखाद्या गव्हर्मेंट सर्वंटा हे करू शकता आसत जाल्यार वाय नॉट लोक प्रतिनिधी कित्याक न्हू आमी हे सोडून ते करप हें गरजेचें आसा. हेका शेवटी विकास म्हणटा म्हणून म्हटलें हांवें की विकासाच्या बाबतींत जर आमकां करपाक जाय आसत जाल्यार खुबशीं कामां आसा. आमी सगळे लोक प्रतिनिधी नो डावट म्हणजे आमदार तुमच्या पेक्षा वयर मातसो आसल्या कारणान ताका लोकसंख्या चड लागता बाकीचे एसेंब्ली बाकी आवश्यक ना बरेचशे आमदार करताय बी वेगवेगळ्या बाबतींत इनिशिएटीव्ह घेवंक येता पण तुमकांय ती संद आसा आनी काम केल्लें फुकट केन्नाच वचना. 33% रिजर्वेशन घेवपाचें आसा. हांव परत एकदां सांगता 33% रिजर्वेशन घेवपाच्या कोणाक लॉटरी केन्ना लागात ही कळची ना कोणूय तुमच्यातल्यान आमदार जावपाक शकता. तुम्ही विचार करात एसटी रिजर्वेशन घेवपाचें आहा कोणाची लॉटरी खंयसर केन्ना लागतली हें कळना. काम करपाचें डिपेंड आसा म्हणून सातत्यान लोक आशिर्वाद खूब म्हत्वाचो आसा. हो सगळ्या जाणांक तुमकां सातत्यान अशाच पद्दतीची कामाची संद मेळची